कॅसिनोन काम करपी कामगारांचेर अन्याय चलयला. विनाकारण 4 दीस कुडीन बंद करून दवरले. पुलिशेक कळटकीत पुलिशेन कामगारांक बंद करून दवरल्यात थंय वचून तांकां भायर काडले. कामगारांचेर अन्याय करपी आस्थापनांचे परवाने रद्द करून आस्थापनांक कुलूप लावपाक जाय अशी मागणी थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान केल्या. तशेंच पुलिशेन कागाळ नोंद करून कॅसिनोच्या आस्थापनाचेर कारवाय जावपाक जाय आशिल्ली अशें निळकंठ म्हणटा. आतां तो सांगतलो कंप्लेन करतलेच. हाय प्रोफायल असल्यो केसी ते क्लोज करतात अननेसेसरी. एक ह्युमन बिंगांक तुमी अशे 4 दीस हॉस्टेजीस दवरतात. सो वेर वी आवर होम डिपार्टमेंट, वेर इज द सेक्युरिटी, वेर इज द स्टेट गोईंग टू फुडें खंय वचूंक सोदता, व्हरोंक सोदता आमच्या लोकांक आनी आमकां हे कळना. सो ही एट द सेम टायम आय वील डिमांड such types of casinos should be banned, license should be revoked. जर असे कामगाराचो छळ करतात. कॅसिनोन चोरी जाल्ली जाल्यार कॅसिनो वेवस्थापकान पुलिशेन कागाळ करपाक जाय आसली. कागाळ करिनासतना विनाकारण कामगारांक कुडीन बंद करून गुन्हो केला. ह्यान मुखार अशे हेर कामगारांचेर अन्याय जावचो न्ही म्हूण प्रकरणाची चवकशी करून कारवाय जावची म्हूण पुलीस महासंचालका कडेन कागाळ केल्या अशी माहिती हळर्णकारान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. फ्रॉम 16th till 20th तांकां मरे हॉस्टेजीस करून दवरले रुमान पॅक करून. आतां तीग जाण इन्क्लुडींग वो ना ग्रँड हयात तांकां हॉस्टेजीस दवरले. आनी फ्रॉम 16th to 20th ऑन 20th SP North asked the Aksi police station PI and Panjim police PI station to rescue them. Accordingly, both the PI वचून ते एंटर केलें हयातान सगळें जालें. बिफोर एंटरींग ही वील नरेट एवरीथींग. बिफोर एंटरींग PI तोगायकू हाडयले. बोथ वे विथ युनिफॉर्म. एकलो कॅप घालून विथआउट कॅप. तेंचे पळय ह्या बॉडीगार्ड आमचे बाउन्सर हेंच्यांनी PIंक हाडयले. PIंक हाडयल्या उपरांत पणजी PIन 2-4 उडयली बाउन्सराचेर. एंड देन ही एंटर्ड द तो हयात जो आहा इट फॉल्स इन अक्षिम पुलीस स्टेशन बट दे आर ब्रॉट इन द पेंजीम पुलीस स्टेशन. हाडल्या उपरांत हांकां तिगाचे सगळे स्टेटमेंट घेतले आनी कितें सगळें जालें. त्या उपरांत पणजी PIन तांकां सगळें सांगलें बीन आनी मागीर मॅनेजमेंटाक आपयलें ओनरांक. तांकां ते IPC सगळीं सेक्शनां बिक्शनां सगळीं सांगलें. हेंचे कडसून सगळें नरेट करून घेतलें एंड तांकां धाडलें. आनी थंयसर सकयल बरोवन घेतलें की वी आर नॉट एगेन्स्ट कॅजिनो, वी डोंट वॉन्ट टू कंप्लेन एगेन्स्ट द कॅजिनो. फोर्सिबली हेंचे कडसून बरोवन घेतलें आनी लॅफ्ट डन क्लोज केली. मागीर तेच्या उपरांत एका कामयलो काडलो. बट दे प्रूव्ड दीस फेलो इज इनोसंट. ही इज अ कॅशर आनी ते इनवॉल्व वीथ कॅश. पुन्हा मारलो आमकां SPन सांगलेलें रेस्क्यू कर म्हणून. इट मिन्स इट प्रूव्ज दॅट दे वे हॉस्टेजीस. रेस्क्यू कर सांगलें. तेज्या उपरांत आपूण ना तेणे एट द सेम टायम शी हॅड आस्क्ड पेंजीम PI टू एस्कॉर्ट वीथ हिम. ही एडमिटेड बाय द PI ऑफ अक्षिम. आतां पणजी PIन केल्या उपरांत आतां कसलें सेटलमेंट हेंच्यांनी केन्ना कोण ना. पूण किपींग हॉस्टेजीस फॉर 4 days हाय प्रोफायल केस, किडनॅपींग केस आनी हे सगळें तेंचो एपिसोड करता आसतना पुलीस डिपार्टमेंटान इटसेल्फ दे हॅड डन रिकॉर्डिंग. इफ नॉट ऑल्सो हायर आमी आतां DGP दितले कंप्लेन तुमकां लेट जाता म्हणून आमी थंय दिवन हांगा येवपाचें आसलें. दे हॅव टू टेक सुमोटो ऑफ द सेम हॉटेल. तेहलका कशें घेतलेलें तेजपालाचें. टेक अ सुमोटो फ्रॉम स्टार्टींग एंटरींग इन इट. तुमी पुलीस हितूनसून तांकां ते हितूनसून घेवन येयल्यात.
हॉटेलांसून तुमी पोलीस जीपीन गव्हर्मेंटाचे घेवन येल्यात. खरें म्हळ्यार पुलिसांनी स्वता वचून तांकां सोडयल्यात. हाचोच अर्थ कामगारांचेर अन्याय जाला म्हूण पुलीस थंय धांवून गेले. पुलिशेक त्या कॅसिनोचेर कारवाय करपा खातीर कागाळीची गरज नासली अशें निळखण हळर्णकार म्हणटा. पुलीस 2 PI वयता, हॉटेलान हॉस्टेजीस आहा थंयसून हाडटा फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ SP. इंस्ट्रक्शन ऑफ SP यू आर गोईंग देर, रिस्क्यूईंग देम फ्रॉम देर, आनी हांगा हाडून तूं बरोवन घेवं शकता की तूं आमच्या कंप्लेंटीचेर ना म्हणून. ही प्रामा फेसिया हें कितें म्हणटा ती केरकाची केस कशी घेतली, सुमोटो. दीस इज अ सुमोटो केस. तेजी कशी सुमोटो घेतली नेटार पळोवन. हांगा पुलीस वचून रिस्क्यू करता, तुमी ते बाउन्सराक मारता रिस्क्यू करता आसतना, तुमी तांकां पुलीस स्टेशन तुमचे गाडयेन हाडटा, आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ कंप्लेनिंग. हांव कसल्याच प्रकरणांत नासतना म्हाका बंद करून कुडीन दवरलो. तशेंच म्हाका बडयलो आनी कामावयल्यान काडून उडयलो. तशेंच म्हाजे म्हत्वाचे दाखले आनी बँकेचे ATM आपले कडेन दवरून अन्याय केला अशें कॅसिनोन काम करपी चंदन पंत म्हणटा. तेरे को जो जैसे करने का मैंने तेरा क्लियर कर दिया, इधर से निकाल. उन लोगों ने क्लियरेंस कर दिया बोला मेरे को. और मेरा अभी तक का टिल डॉक्यूमेंट, जब मैं स्कूल का, कॉलेज का, इवन मेरा बाइक का पेपर्स एंड डेबिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड और मेरा चेक बुक, पासबुक सब अभी तक उन लोगों के पास ही है. अभी तक दिया नहीं. मेरा जो भी पिछला एक्सपीरियंस लेटर जो भी है सब उन लोगों के पास. अब मैं अगले जगह पर जाऊँ काम करने को तो जाऊँ कैसा, क्योंकि एक जगह पर टर्मिनेशन किया है तो ऑल ओवर द गोवा ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये न्यूज़ आ गई है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन उन लोगों का एसोसिएशन पे हर जगह पहुंच गया है कि ये बंदा निकाला गया है इधर से. रेजिग्नेशन दिया तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन टर्मिनेशन पे ये सीन है. तो अब मैं किधर भी काम नहीं कर सकता और मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स इधर ही है. तो अब इसके लिए मैं बोला था कि कुछ एडवाइस लूँ, तो मैं उनके पास गया. उन्होंने प्रथमेश एडवोकेट के पास गया. उन्होंने आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल के दिन दूसरा किसी के साथ भी हो सकता है. ये नहीं मैटर करता कि एक नेपाल का है या इंडिया का है या गोवा का है, कहीं का भी हो. एम्प्लॉय होता है. कंपनी के लिए हम लोगों ने कितना कुछ करके दिया है. जो भी हमने जो काम रहता है, बीच में अगर मेरा रूममेट था या मेरा दोस्त था, कोई था, उसने कुछ किया तो मेरे को पहले नहीं पता चलता है ना उसने क्या किया नहीं किया. अब करने के बाद अगर उसको ढूंढने में, मैंने इन लोगों को इतना भी बोला कि जितना भी हो सकता है, अगर तुम लोगों को वो बंदा चाहिए उसने स्कैम किया है, उसको ढूंढने में मैं हेल्प करूँगा. फिर भी ये लोग ने इतना दिन मेरे को रखा. अभी तक कुछ भी इन लोगों ने मेरे को बोला नहीं कि क्लियरेंस करके तू जा. मैं फिर भी दूसरी बार भी एक बार बोला था कि मेरा ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, मेरा अगर डॉक्यूमेंट दे दो. अभी ये भी नहीं दिए. अब मैं काम करूँ तो क्या करूँ, इसलिए अभी तक देखता हूँ अभी क्या बोलते हैं सर. डॉक्यूमेंट्स पूछा तो क्या बोल रहे हो मैनेजमेंट ने बोला था, मैंने HR को बोला था कि अभी जब तुमने क्लियरेंस कर दिया है तो मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट रिटर्न दे दो. तो उन्होंने बोला हाँ तेरा डॉक्यूमेंट दे देंगे. लेकिन 24 तारीख को मैंने क्लियरेंस किया था और 29 तारीख है, 5 दिन हो गया. अभी तक उन लोगों ने ना कॉल किया ना मैसेज किया कभी.